Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. प्रीतिवंत भयणी भावांनो, सोमयाची पाटलावदारां आनी सांगाती यात्रेकारांक कशी भावार्थाचें पयण करतना आमची नदर सर्गींच्या सुखाचेर आमी दवरूंक गरज. कारण आमचे संवसारांतले यात्रेचो शेवट म्हणल्यार आमच्या सर्गींच्या बापाचें घर. आयज आमचे हे यात्रेची भागेली आसलोली, पूण आतां सर्गींच्या बापाच्या घरा परतल्यांत त्या आमच्या अंतरलोल्या भावा भयणींचो आमी खेरीत भाशेन उगडास करता आनी तांचे खातीर मागता. आपली संवसारांतली यात्रा सोंपोवन बापान तयार दवरलोलें दायज भोगूंक ती आमचे आदीं बापा सोरशीं गेल्लीं आसात. आमची मागणी तांचे खातीर उबारतना आमचे परस सर्गींचो बाप तांचो अदीक मोग करता हें सत आमच्या काळजा मनांत रिगोवया. ज्या मोगान देवान तांकां ह्या संवसारांतली आपणा सोरशीं आपोवन व्हेल्यांत, त्याच मोगान देवान तांची काकलूत करूंक आनी तांणी बाळगिल्लो सासणाच्या सुखाचो भरमासो शार्ती पावूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत बापा लागीं भावार्थान आनी भरवशान मागुया. मोगाळा जेजू, बापाचो मोग जिन्सा भासांनी तुवें आमकां उगडापो केलाय. बाप आमचो कितलो मोग करता आनी कितली निगा घेता तें तुवें आमकां दाखोवन दिलाय. कोनिश्टायेक सांपडलोल्यांक आनी दुखाच्या काळोखांत घुस्पोल्ल्यांक तूं देवा मोगाचो रूपकार आनी भरवासो दितलो पोरजोळीत फोलेर जालोय. पूण दूख हाडतले आनी भरवासो विरगळून उडयतले आमचेर जिन्सावार प्रसंग आयल्यात तेन्ना आमचें जिवीत सोमदिराच्या लारांनी बोडवतल्या आनी भरवाश्याचो नांगोर नासलोल्या व्हड्या पोरी जाला. आमकां बोगोस. सोमया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. आयची तिनूय वाचपां आमची काळजां भरवाशान आनी संतोषान भरता. प्रमाणीक मनशांची काळजां कोश्ट दोगद सोंसल्यार पर्यान अमोर जिविताच्या भरवाशान भरल्यांत म्हूण जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप सांगता. भरवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. हें सोत पोरगोटून भाग्यवंत पावलो रोमकारांक आनी आमा सोमेस्तांक देवाच्या मोगाचो थाव ओळखून भरवाशान जेजू क्रिस्ता उदेशी देवासोवे खुशाल आसूंक आपयता. सोमयाचे दोबाजीक येणे एका निकतोच लग्न जाल्ल्या न्हवऱ्याच्या येण्यांक सोर करून जेजू आपल्या शिसांक सर्व काळी भरवाशान आनी जागृतायेन ताच्या येण्यांक ओत्रेकून रावंक जागोयता. भरवासो आनी संतोष वाडयतले देवाचें उतर चितान आयकुया. जाणवायेच्या पुस्तकावेलें वाचप. प्रमाणीक मनशांचे ओत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोगद तांकां लागचे नात. पिश्यांच्या दोळ्यां मुखार ती मेलोलीं दिसलीं. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशांक गेलीं. तें एक नोश्ट दिसलें. तांचें मरण तांचो सत्यानास म्हूण हीं पिशीं समजलीं. पूण तीं आपलीं शांत आसात. मनशां मुखार दोगद सोंसले जाल्यारूय
अमोर जिविताच्या भरवशान भरल्यांत तांची काळजां. थोडेंच दूख सोसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी तीं आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी होमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा तीं सगळींच पोरजोळीत जातलीं. उशेलांतल्या किटां परी तीं धांवतलीं. तीं राष्ट्रांची नीत करतलीं आनी पोरजांचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेस्पर सासणाक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात तीं हें सोत समजतलीं. ताका विस्वाशी तीं ताचे सवें मोगान जियेतलीं, कित्याक ताणें विंचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकूळट मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखून भोगूंक ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. सर्वेस्परा, तुका उलो मारता, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें काळीज म्हाका सांगता. ताचें मुखामळ सोदीत राव. तुजेंच मुखामळ सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजें मुखामळ लिपोव नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका. जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज घोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, भरमासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशीं देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच खोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोण एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हळ्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून आपलो जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटोच
ओदीकूच तो आमकां देवाच्या रागांतली निवारतलो. आमी आजून दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उद्देशी देवान आमकां लागीं काडल्यांत. म्हणटच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उद्देशी ओदीकूच तो आमकां तारोण दितलो. तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यांत देखून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवा सोवें आमी खुशाल आसा. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. म्हज्या बापाची खुशी ही जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यांत तांचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय, पूण निमाण्या दिसा तांकां सगळ्यांक हांवें नव्यान जिवंत करचीं. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. मातेवा पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही वापार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सोरलोल्या 10 आंकवारी भाशेन सोर्गींचें राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाणयो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बराबर तेल घेतलें ना. शाणयांनी दिवल्यां बराबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगळ्यो जेमेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मध्यानीर बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता. ताका स्वागत दिवंक भायर सोरात. तेन्ना त्यो सगळ्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपापल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हळें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत. विकतोल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवंक येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बराबर लग्नाच्या ओसऱ्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलोल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा, सायबा, आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळोत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक तिच्या पयणांत सांगात दिवंक आनी आपली संवसारांतली यात्रा भरवशान आनी थिरायेन चलूंक तांकां मार्गदर्शन, उर्बा आनी पाठबळ फावो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Jesus,
आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सर्व जिविताक मान दिता तसल्यो येवजण्यो चालीक लावंक आनी जिविताक मार दिता ते प्रकल्प वाटावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. ह्या संवसारांत जियेतना हांव म्हजें म्हाका असलें चुकीचें धोरण सोडून एकामेकाच्या एकचारान आनी सौभागेलीपणान चलूंक आनी अशें जेजूचे सोडवणेचे मिसांव चालू दवरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. अंथरून गेल्ल्या आमच्या भावां भयणींक तांणी बाळगिल्लो भरवासो आनी सासणाच्या सुखाचो हावेस सर्गींच्या राज्यांत फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share, and subscribe to support this ministry. God bless you.